कुटुंब बापा आम्ही समल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच कळसां तुजो मोग करता एकवटान जियोंक येता पवित्र स्नानांत आमकां नवो जीव दिवन तुजी बगी कर आमकां पवित्र केला पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणी जिवीत आमकां सोडून दिला एक कुटुंब बापा आमी समल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियोंक येता. देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्तांक आनी ह्या सांजेच्या मिसाक तुमकां सुमेस्तांक हांव स्वागत करतां. आयच्या मिसाचीं तेसावां ह्या परी आसात. देवादीन रिचर्ड नजरेताच्या आत्म्या बसत मीस भेटयता हेलेन नजरेत मदर तेरेसा वाडो आनी तशेंच हे मीस आमच्या फिरगजेच्या सर कुटुंबा बसत जावन आसतले. आमचे सर इरादे सांगाता घालून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू प्राजीत काळ देवाचे कृपेचो काळ आत्मीक जिणेचेर नदर घालूंक देवान आमकां दिलेलो एक बरो अवकाश. आयची देवस्तुती पातक वळखून जिणी बदलून प्राजिताच्या मागण्याच्या आनी बक्षाणेच्या स्पिरितान जियोंक उलो दिता. जेजू थंय आमकां आसा सस्नीक जिविताचे सडवणेची जर त्या सडवणेचे जरितावन आमची आत्मीक ताण आनी भूक तांबेवचे आशा आमचे थंय उपजोवंक जाय. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी ताचे कृपेन आमची आत्मीक जिणी जिवाळ करूंक आदार मागया. उदक आमच्या जिणेंत अति गरजेचें आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता अरण्यांत तो लोक इस्रायल लोक आसलो आनी थंय तांकां उदक नातलें आनी ते देवाचेर पुरपुरतात तांकां उदक ना म्हणून. पूण देव मैजे मरिफात तांकां खडपातावन उदक मेळ अशें करता आनी जाल्यार तो लोक देवाचेर पुरपुरचो रावना आनी त्या खातीर त्या जाग्याक मेस्सा आनी मेरिबा म्हणून नांव दितात. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकत हांव सामारिया घारन स्त्री ती उदक हाडूंक म्हणून बांय कडेन आयिल्ली तिका नीज जावन आत्मीक उदक मेळटा आनी थंय तावन ती धांवन वचून आपल्या सक्कड सांगात्यांक ती बरी खबर परगडता. म्हाका आत्मो मेळ्ळा म्हाका उदक मेळ्ळा म्हाका समी मेळ्ळा म्हणलें ते बरें खबर. आज मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सामारिया घारन स्त्रिये बरी आमची जिणी जावं दी. ती कशी जेजूक वळखली आनी जेजूक वळखली मात्र न्ही तिचें पातक सगळें जेजू कडेन तिणें सोडोवन सांगलें आनी एक कृपेचें जिणी जियोवच्या खातीर लोकांक ताचे सरचीन ओडच्या खातीर ती धांवली. तर आमच्या जिणेंत तशेंच जावचें बरी आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी फोव बरी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदेगाक देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत भजन सुदां सांकुवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या पातक्यांच्या दयाळ बापा, तूं सगळ्या काळजांचें थळ देखताय आनी आमचें फातकी जिवीत तुज्या भोव पवित्र दोळ्या मुखार सदां उक्तें आसा. तरी तुजें ससनाचें जिवीत आमकां दिवंक फातकांचे सोदनेक तुवें तुज्या पुताक धाडलोय. आमच्या फातकांची आमकां खरी वळख दी. तुज्या बगसान्याचें आनी सासणीक जिविताचें आमच्या काळजांक ताण दी आनी तूंच ती ताण बागय. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोय आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. निर्गमान पुस्तकांतलें वचप. पूण त्यावेळी इस्रायल परजा उदक नासतना ताण्यान वळवळ्ळो आनी मोइजे विरोध शीण उलोवन सांगी लागलो, आमकां तुवें इजिप्तांतलीं कित्याक भायर हाडलीं? आमी आमच्या भुरग्यां आनी जानवरां सांगता हांगा ताण्यान मरचे खातीर. मोइजेन सरेस्पराक बोब मारली आनी म्हळें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनी थोड्या वेळान ती म्हाका फातरांचेर आसात. तेन्ना सरेस्परान मोइजेक म्हळें, इस्रायलाच्या थोड्या मालगड्यांक घेवन लोकां मुखल्यान चल, नील न्हंयक मारिल्ली ती बेतकाटी हातान धर आनी वच. हांव होरेबाच्या खडपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलो. खडपाक मार आनी लोकांन पिवच्या खातीर तांतलें उदक भायर सरतलें. इस्रायलितांच्या मालगड्या मुखार मोइजेन तशेंच केलें. ताणें त्या जाग्याक मास्सा आनी मेरिबा म्हणून नांव दिलें, कित्याक इस्रायलितांनी थंय झगडें केल्लें आनी सरेस्पराची परिक्षा केल्ली म्हणून सरेस्पर आमचे मदें आसा की ना. देवाचें उतर हें. सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयका जाल्या, तुमची काळजां दारूण करिनाकात. सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयका जाल्या, तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया संतोषान सर्वेस्पोराक उल्हास्या, आमच्या तारणाचे कडाप जावन नेसलेल्याक वाकाण्या. अर्गां स्तुती करून ताचे समोर येवया, गितां गायनांनी ताची कीर्ती गावया. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयका जाल्यार, तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया सर पडून ताका
आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजी दिंब्यांनी पड्या. तो आमचो देव आनी ताच्या सोरव्याच्यो शेळयो तो पोस करून सांबाळता तो हीण. सर्वेस बरा सोताळो तुमकां आयकस जाल्या. तुमची काळजां दारूण करिनाका. रोमागरां बरयल्या पत्रांचे वसाप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला आसता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त उद्देशी आमी आतां देवातेय शांतीन जियेता. आनी आतां आसल्या कृपेच्या पावंड्यार आमी पावशी आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तान आनी तांचेच उद्देशी देवा सेवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो धरून उल्हास पावता. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धरल वतला. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावताच खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो, पूण नितीवंत मनशा पासत ससरेन मरूंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्यां तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता म्हूण ते दाखोवन दिल्ले. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. महिमा आणि वाकणी तुका ये क्रिस्ता. महिमा आणि वाकणी तुका ये क्रिस्ता. सोम्या तू करोस संसाराचो तारोक दी म्हाका जरीचे उदक हांवें ताणे नाशें. महिमा आनी वाकणी तुका ये क्रिस्ता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू समारियांतल्या सिकार नांवाच्या एका शारांत पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्या लागशिल्लो गांव तो. थंय जाकोबाची बांय आसली. जेजू पैनाचे पुरासनेन आयलो तसोच त्या बांयच्या खाट्यार बसलो. सुमार 2 परांचो वेळ तो. तेदवां समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पियोवंक इल्लें उदक दी. ताचे शीस खाण मोलाक घेवंक म्हूण शाराक गेल्ले. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समारियाकार, तर तुवें म्हजे लागीं पियोवंक मागचें म्हळ्यार कशें? जुदेवांक आनी समारियाकारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नासलो. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोवंक विचारता तो कोण? इतल्यान तूं समजल्ली जाल्यार तुमचो ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका जरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रीन ताका म्हळें, सैबा, तुजे लागीं कोळसो ना, बांय बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं जरीचें उदक खंयचें? आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान. तो ताचीं भुरगीं बाळां आनी ताचीं गोरवां वासरां हेच बांयचें उदक पियेल्लीं. तसल्या पुर्वजां प्रास्तू व्हरतो काय कितें? जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान ताणेता, पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणेवचो ना. हांव तुका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वळटलें.
ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली, सायबा दी म्हाका हें उदक, तोवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडचें ना. जेजून तिका म्हळें, वच तुज्या घोवाक आपोवन हाडून या. तिणें जाप दिवन म्हळें, म्हाका घोव ना. जेजून तिका म्हळें, तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें. येदोळच्याक तुका 5 घोव जाले आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्ही. स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा तूं प्रवादी म्हणून म्हाका आतांच कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक अरदान करताले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुजलेमांत मात्र अरदान करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतर सतमन बाये, ह्या दोंगरार जावं जेरुजलेमांत जावं वचनासतना अरदान करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेनासल्ल्याक अरदान करतात, आमी जाल्यार जानासल्ल्याक अरदान करता. कारण सोडवन येवची जुदेव लोकांत हांव, पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक अरदान करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार सोमा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका अरदान करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका अरदान करीत जाय. स्त्रियेन ताका म्हळें, क्रिस्त म्हणटा तो माकलोलो येता म्हणून हांव जाणा. तो येताच सक्कड संगती आमकां सांगतलो. जेजून म्हळें, हांवूच तो तुज्या लागीं उलयता तो. तितल्यार ताचे शीस फाटीं येयले. एके स्त्रिये लागीं तो उलयता तें पळोवन ते अजाप जाले. पूण ताणें कोणीय ताका तुका कितें जाय म्हणून जावं वा तूं तिचे लागीं कित्याक उलयताय म्हणून जावं ताचे लागीं विचारलें ना. तोळ ती स्त्री आपलो कोळसो थंयच सोडून शाराक गेली आनी थंयच्या लोकांक सांगूंक लागली, येया हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलें एका मनशाक पळया. होच क्रिस्त जायत गाय. इतलें आयकून शाराचो लोक जेजू सरशी आयलो. हेणे मेस्त्री इल्लेंपुणी जेव म्हणून शीस जेजूक वत्ताय करनासले. पूण जेजू तांकां म्हणालो, तुमकां कळीत ना तें खाण जेवण म्हजे लागीं आसा. कोणेय ताका जेवंक हाडून दिलें गाय म्हणून शीस एकामेका विचारूंक लागले. पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. आनी 4 म्हयने उपरांत लुवोन म्हूण तुमी म्हणटात न्ही. हांव तुमकां सांगता, तुमचे दोळे उबारून पळया, पिकोवन दोबीन जाल्लो लुवणेक तयार जाल्लीं शेतां पळया. लुवता तो आतांच मजुरी घेता आनी ससणेक जिणेक पीक रास करता. अशें वोंपी आनी लुवपी म्हणून दोगूय संतोश पावतात. वोंपूंक एकलो, लुवोंक आनी एकलो. ही सांगणी खरी. तुमी गळोवंक ना त्या शेतांत लुवोंक तुमकां हांवें धाडल्यात. गळुल्ले दुसरेच आनी तांचे वावटीच फळ तुमी बगतात. हांवें केलां तें सकट ताणें म्हाका सांगलें म्हणून ते स्त्रियेन सांगलें आयकून त्या शहरांतल्या सवार समारियागारांनी जेजूक सतमनलो. देखून ते समारियागार ताचे हरशीन आयिल्ल्या वेळार आपणा हरशीं राव म्हणून तांणी जेजू लागीं पोरातलें. देखून तो थंय 2 दीस रावलो. जेजूची शिकोवण त्याच्याच तोंडान तावन आयकल्ले वरवीं आनीकय जायत्या जाणांनी ताका सतमनलो. तोवर ते स्त्रियेक ते म्हणाले, तूं सांगताय देखून आमी आतां सतमनताव न्ही. ताणें उलयल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून. संवसाराचो सोडोनदार तोच म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. उदक आमकां हर एकल्याक गरजेचें. तेंय गिमाळ्या दिसांनी, ह्या देगीच्या दिसांनी आमकां कळीत आसा. तान लागली जाल्यार उदक पिय जायच, नातर जाल्यार ताळो सुकता. ताळो सुकल्यार मात पावना, मागीर कितें गे आटे बिटे आमचे थंय जाता. अरण्यांत त्या लोकांक उदक पिवंक मेळ्ळें ना. 40 वर्सां ते अरण्यांत भोंवल्ले आनी त्या वर्सांनी तांकां कितें गरज आसा तें सबार पोटी मेळोवंक नासलें. आनी त्या खातीर देवाच्या विरोध ते फुरफुरतात. आमकां कित्याक तुवें हांगा हाडलाय? मोयजेक म्हणटात, आमकां तुवें कित्याक हांगा हाडलाय? आमी हांगासर वळवळोन मोरत जाय म्हूण तुवें हाडलाय गे. आमकां थंय आमच्या इजिप्तांत
जाय पुरतें मांस खावंक मेळटालें, जाय पुरतें खावंक मेळटालें, जाय पुरतें उदक पिवंक मेळटालें, सक्कड आमकां मेळटालें, जायतें मेळटालें. पूण हांगासर उपाशी मरोंक आनी तानेन मरोंक तुवें आमकां हाडलां गाय म्हणून मोइजेच्या विरोध पुरपुरोंक लागले. आनी मोइजे देवा कडेन उलोवंक गेलो आनी मोइजेक देवान सांगलें, तूं जी बेतकाटी काणगे ते नील न्हंयक मारली ती बेतकाटी काणगे आनी वचो होरेब दोंगराक आनी थंयसर त्या खडपाचेर हांव तुका भेटतलो. आनी खडपाचेर देवान ताका भेटोवन सांगलें, खडपाक तुज्या बेतकाटेन मार. आनी बेतकाटी मारली आनी थंय तावन उदकाची झर उमाळ्ळी आनी ते लोक पिवंक लागले. ही पयल्या वाचपाची काणी म्हण आमी सांगीत पयल्या वाचपाचें सारांश. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आनी एक तराचें उदक आयकता आनी तें उदक पियल्लो केदींच ताणें उंचोना, ताका उदकाची केदींच गरज पडची ना. तें कसलें उदक जावं पुरो हें एक सवाल आमच्या मोतींत येता. आनी जेजून दिवचें तें उदक जावन आसा पवित्र आत्मा. आनी त्या पवित्र आत्म्याक कोण घेता तो ताणें उंचोना, ताचे थंय एक उमाळती जर जिवीत आसतली. तें जेजूनच सांगलें उतार. समारियाकार स्त्री दोनपरांच्या वेळार बांय कडेन उदक काडूंक येता, कित्याक जावं पुरो दोनपरांच्या वेळार थंय कोणी नात. तें तिका कळीत आसलें, दोनपरांच्या वेळार कोणी उदक व्हरोंक येना. त्या खातीर म्हजें तोंड हांव दुसऱ्यांक दाखयना. ती कसली स्त्री म्हणलें, जेजूच्या त्याच सवालांनी आनी तिच्या जापीन आमकां थंय कळ्ळें. तुज्या घोवाक आपण हाड म्हणल्याक ती म्हणाली म्हाका घोव ना. आनी जेजू सांगा लागलो, येदोळ तुका 5 आसले पूण आतां आसतो तुजो घोव न्हय. जेजू क्लियर सांगता तिका, तूं व्यभिचारांत जियेताय या तूं पातकी जिणीत जियेताय म्हणून सीदा जेजून ताका सांगलें, तुका 5 घोव आसले पूण आतां आसा तो तुजो न्हय आनी तुका घोव ना म्हणजे तुवें सोमान्स. आनी ते दाळा तिका मोतीक इल्लोसो उजवाड आयलो. पयलें तिणें सांगलें, तूं जुदेव हांव सामारियाकार. तूं जुदेव म्हणल्यार आमच्या सामारियाकारां कडचें उदक तूं पियेताय गे म्हणलें सवाल. आनी पयलें तिका जेजू म्हूण कळुल्लो एक जुदेव मात्र. पूण आतां थंयसर तिची जिणी थोडीच तिका उक्ती कर्ण दितना ती म्हणाली, तूं एक प्रवादी गी कितें. कित्याक म्हळ्यार प्रवाद्याक जाल्यार कळटा आमची जिणी कसली म्हणून. आनी तिणें केल्लें सगळें जेजून तिका विवरून सांगलें. आनी त्या खातीर तूं प्रवादी गी म्हूण विचार लागले. पयलें तूं जुदेव गी म्हूण विचारलें, तूं जुदेव म्हणाली ती. दुसरें मेट जावन आसा प्रवादी. जेजू जुदेव आसलो प्रवादी जालो त्या सामारियाकार स्त्रियेक. आनी थंय तावन तांचें संभाशण मुखार वेता. आनी संभाशण मुखार वेता आसतना आनी जेजून तिका सांगलें, आयकोन तुका उदक हांव दितां, तें उदक कोणाच्यानच दिवंक जायना. तें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका परत्यान उदकाक येवची गरज ना. आनी ती म्हणाली, म्हाका तें उदक दी सायब, हांव हांगा बांय कडेन येनातलें बरी जाता ते दाळा, म्हाका घरांत जाय तितलें उदक आसतलें, तें उदक म्हाका दी सायब म्हणाली ती. आनी ते दाळा तिका ती खंयचेंय दुसऱ्यांच उदक दुसऱ्या रितीन चिंता, पूण जेजू तिका दुसऱ्या रितीन जाप दिता. ती चिंता हें स्वाभावीक उदक, बांयचें उदक म्हाका दी, ती जर म्हज्या घरांत आसूं दी, ते दाळा म्हाका हांगा उदकाक येवचें पडचें ना म्हूण. जेजू तिका सांगता, तुका एक जिवी जर आतां उदक हांव दितां. आनी ते दाळा म्हणटा, तूं कितें मेस्सिया गी म्हणून. स्लो ते जेजून सवकास त्या स्त्रियेक आपूण कितें म्हणलें उक्तें केलें. पयलें जुदेव, दुसरें प्रवादी, तिसरें मेस्सिया म्हणलें आतां तिच्या मोतींत गेलें. आमी ताका त्या पर्वताचेर आराधन करता, तुमी जेरुजलेमांत आराधन करतात. आनी जेजू म्हणटा, तुमी त्या पर्वतार आराधन करची गरज आसची ना,
आमी जेरुजलेमांत आराधना करची गरज आसतना सतान आनी नितीन आमी ताका आराधना करतले आनी तें जावन आसा निज आराधना आनी त्या पर्वताकी वचचें पडचें ना जेरुजलेमाकी वचचें पडचें ना स्पिरितान आनी आत्म्यान तुमी खऱ्या देवाक आराधना करतले आतां म्हणून आनी थंय न्हू तांचें संभाशण मुखार वेता आनी तिका आतां आनिकी तिच्या काळजांत उजो पेटोवंक सुरू जाता आनी ती म्हणटा तूं मेस्सिया गी म्हणून आनी जुदेव आसुल्लो प्रवादी आसुल्लो मेस्सिया जालो आतां मेस्सिया आनी उपरांत ती धांवता ताच्या लोकांक सांगूंक कितें म्हूण सांगूंक हांवें कितें केलां तें सगळें म्हाका म्हज्या त्या एका मनशान सांगलें तो ख्रिस्त जावन आसत गायी तें तिचें सवाल जुदेव आसुल्लो प्रवादी आसुल्लो मेस्सिया आसुल्लो क्रिस्त जालो तोच क्रिस्त जावन आसत गायी म्हणून तिचें सवाल आनी वचून त्या लोकांक सगळ्यांक तिणें ओट्टू केलें तेदो म्हणसर त्या लोकांक ती भियेताली आनी त्या खातीर भिवून लजेवन ती बांय कडेन आयिल्ली एक सुरी ती आयिल्ली पूण आतां तिका बे म्हळ्यार कितें म्हूण गोत्तू ना लज म्हळ्यार कितें म्हूण गोत्तू ना ती वचून सक्कड लोकांक सांगूंक लागली हांवें कितें केलां तें सक्कड म्हाका सांगलें एकल्या मनशाक हांवें पळयलें तो क्रिस्त जावन आसत गायी म्हणून ती तांकां सांगूंक लागली आनी इतलें आयकोण त्या लोकांकी भोवशा आतुराय चडली आनी तेय सबार जावन सांगाता मेळोवन त्या बांय लागीं आयले थंयसर जेजू आसुल्लो आनी ताचे आपोस्तली आशिल्ले आपोस्तलांनी तेदो म्हणसर जेजू कडेन विचारूंक ना तुका भूक लागल्या गी आनी ना म्हाका भूक गरज ना म्हाका गरज आसचें मेळ्ळां म्हाका गरज आसचें खाण मेळ्ळां आनी तें ताचें खाण जावन आसलें आत्म्याचें खाण आनी तें जावन आसलें एक आत्म तिका जेजूक आज मेळिल्लो तो सांडून गेल्लो आत्म जावन आसलो समारिया गार्नीचो तो आत्म तिका मेळ्ळो आनी ताची भूक आनी ताण थंयसर थांबल्या कित्याक एका पातकी स्त्रियेक पाटी देवासरचें हाडचें काम ताणें केल्लें आनी ताची भूक तीच थांबली थंयसर आमी पळयलें आनी उपरांत तो लोक येता जेजू कडेन उलयता जेजूचें आयकता जेजून इतलें सक्कड सांगलें तो आयकता आनी तांकां आयकून मागिरी आतुराय चडटा मागिरी खुशी चडटा आनी ते म्हणटा आमचे सांगाताच तूं राव आनी जेजू तांचे सांगाता आनीक 2 दीस रावलो म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तकाचो बरोवपी जेजू खंयसरी तशें रावल्लो ना तांणी सांगल्यार रावल्लो ना तो तांचे जावन चुकोवून गेल्लो चडताव जावन पूण हांगासर समारिया गार्नीन तो एक बरी खबर परगट केल्ली आनी समारिया गार्नीक आयकोण ते लोक थंयसर आयिल्लो आनी थंयसर येवन तांणी जेजूक ते पात येले जेजूचेर पात येवन तांणी जेजूकच उपकार मागलो आमचे सांगाता तूं राव आनी जेजू तांचे सांगाता आनी 2 दीस रावलो तांचे कडेन उलयलो भोवशा तांचे ओट्टू बसून जेवलो समारिया गार्नीक आनी जुदेवांक पंक्ती संपर्क नातलो एकामेका पंक्तीर बसून ते जेविनातले पूण जेजू तांचे सांगाता जेवलो जाय पातकी मनशां सांगता तो जेवता म्हण तांकां आनीकय बारीक खुशी जाली आनी थंय ते सांगूंक लागले जेजू आयकल्या उपरांत समारिया गार्नी स्त्रिये लागीं सांगूंक लागले आतां आमी तुवें सांगता म्हूण सोतमंता न्हय बगार आमी खुद्द आयकलां खुद्द देखलां देखून आमी सतमंता तो जावन आसा क्रिस्त पळया स्लो रेवलेशन म्हणटा आमी उगडापण सवकास जाता त्या समारिया गार्न स्त्रिये सांगता तें उगडापण सवकास जावन आसा जुदेव आसुल्लो प्रवादी जाता प्रवादी आसुल्लो मेस्सिया जाता मेस्सिया आसुल्लो क्रिस्त जाता आनी त्या क्रिस्ताची वळख करून दिवंक ती गांवाक धांवता आनी लोकांक आपोवन कडेन परत ती फाटीं येता आनी तो लोकूच सतमनूंक लागता हो जावन आसा क्रिस्त म्हणून आज मोगाच्या भाव भयणीनो ही जावन आसा समारिया गार्न स्त्रियेची काणी आनी तशेंच पयल्या वाचपांत त्या लोकां उदका खातीर ताणयल्ल्या त्या लोकांची काणी
आनी तो लोक जाल्यार पुरपुरचे रावोंक ना तांणी देवाचेर पातयेवचें ताणें उणेंत केलें तांकां जाय तितलें उदक मेळ्ळें तांकां तांच्या गोरवांक जाय पुरतें उदक मेळ्ळें जाल्यार ते पातयेवंक नात पूण हांगासर ती स्त्री उदक जेजूक दिवंक म्हूण बाय सरली पूण उदक जेजूक दिवना जेजूची तान कशी बागली आमकां कळीत ना तो एक आत्म मेळटाच जेजूची तान बागली कित्याक आत्म्यांक तो तान येता म्हजो आनी तुजो आत्मो ताका जाय त्या आत्म्या खातीर तो तान येता हांव केदाळा ताचे मुखार उक्तो जाता ते दाळा म्हाका तो आपणाचो कर्ण खाण घेता त्या समारिया गार्न स्त्रियेक ताणें उक्ती केली आनी थंयसर तिका कळ्ळें हो मनीस सादो मनीस न्हय हो एक प्रवादी मेसिया क्रिस्त त्या खातीर हांवें केल्लें सक्कड ताणें सांगलां आनी त्या खातीर तो जावन आसा क्रिस्त आमच्या जिणेंत आमी आमकांच उक्ते कर्ण जेजूक दाखोवं जाल्यार ह्या जेजू आमकां मेळ्ळें तें घडीत तें कन्फ्रंटेशन म्हणटा आमी जेजूक आमचे सांगाता मेळचें तें संदर्भ आनी त्या वेळार आमी उक्ते जाता जेजूक ते दाळा आमचें पातकीपण जर तर आमच्या दोळ्या मुखार येता जाल्यार तें व्हडलें नशीब आमचें पेद्रू मुखार जेजू आयिल्लो मासली धरण जाल्या उपरांत आनी जेजू म्हूण कळिल्लेंच ताच्या पांयां तोडून म्हणटा म्हजे सरसितावन पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस पेद्रूक कळ्ळें तो एक पातकी म्हूण जेजूचे तेंच पवित्राय पळोवन आज त्या जेजूक आमी भेटला समारिया गार्ने मरिफात आमी ताका भेटला तर आमचे थंय आसची ती चूक समजोनी त्यो चुकी ती पातकां आमी जर तर वळखली जाल्यार तो जुदेव आसलो प्रोफेत जातलो प्रोफेत आसलो मेसिया जातलो मेसिया आसलो क्रिस्त जावन आमकां मेळटलो तो जावन आसा क्रिस्त आमचो सडवंदार त्या खातीर त्या जेजू मुखार तूं उक्तो जावंक तयार आसाय गे म्हणलें सवाल उबे रावया तर एक देवा थंय आमचो भावार्थ उच्चारण आमी सांगया एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पदार बापतो सर्गाने पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तू रचणार आनी एका समया जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सर काळापूर्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडांत उजवाड खऱ्या देवातान उजलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचेर सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिलात ताका कसा मारलो ताणें कच मरण सोंसलें आनी ताका केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता आनी जाला बापा आनी पुता बराबर ताका एक संसर्ग नमस्कार आनी माफावो प्रभुदेव तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दंडतावरी स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र नामस्थान मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वास दवरता आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूक आमचो सडवंदार म्हणून मानून घेवंक ताच्या कृपेची आमकां गरज आसा आमी मागया ती कृपा तो आमकां दिवं दी म्हणून मोगाडा बापा तुज्या एकल्याच पुतान जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारान स्थापन केले ते मिसांव मुंदासन वरच्या पाप साहेबाचेर गवळी बापाचेर सर याजक आनी सर मिशनरी भावा भयणीचे तुजे मिशनार आशिर्वाद वोत आनी तांचो वावर सुफळ कर म्हूण मागता जावा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक भारत राजवडचे राजवटके सोलोवच्या सर राज करबारांनी सतानितीन देशाचे समग्र अभिवृद्धी खातीर निस्वार्थतारान वावरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर आमच्या भुरग्यांनी जेजूक आयकून दैवीक अनुभव जडोवन बावडत्यान दृढपणी जियोंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक
युवाजन पोवीस सभेसोबर वसो कुटुंबाचो आदार आनी समाजाचे बोळ तुजे विस्नार बेसांवान आमच्या युवाजनाचेर घाल तांकां बरो फुडार लाभाशे कर आनी सर वायटांतले तांकां निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी देखी बरी जिणे द्वारी क्रिस्ती भाऊ भयण्यांक क्रिस्ताचे वळख दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमी पवित्र एवकरिस्ता मुखांत्र देवाची काकुळत जोड एवकरिस्तांतल्या जेजूची करीपणी भेट करण आमच्या जिणेंत परिवर्तन हाडूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या सर्गींच्या आमची पातकी जिणी तुका आमी उगडापी करता. तुजो पूत आमकां भेटोवंक आयिल्लो आमकां तो भेटला आनी ताचें तेचो सडवंदार म्हणून आमकां ताणें कळयलां. तर आमच्या जिणेंत जें कितें आमकां गरज आसा तें आमकां फावो कर हें मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तोंदायेन येरसनारा. कणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तोंदायेन येरसनारा. सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका हो हुंडो गोवांचो. मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो. काणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तूं दये एरसनारा. काणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तूं दये एरसनारा. मुगाळ भाऊ भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्वपुत्र देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्वर मानून घे. कनवळ्या बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं समार्य गर्न स्त्रियेक तुजें मोगाळ दयाळ काळीज उक्तें करून तिचें काळीज तुवें बदल्लें आनी तुजेशी ओडून घेतलें. तशेंच ह्या बलिदानांत आमकां वांटो दिवन त्याच तुज्या पुता वरवीं तुज्या काळजाची दयाळे वळखूंक आमकां फावो कर आनी आमचीं काळजां बदलून आमकां तुजेशी ओडून घे हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमच्या सवे आसो. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आनी सस्नच्या देवा सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. समार्य गर्न स्त्रिये लागीं आपणाक पियोंक उदक मागलें तेन्ना तिच्या मनान जेजून बावार्थ उपजयलो आनी तिच्या बावार्थाची इतली ताका तान लागली की ही आपली तान बगोवंक तिच्या काळजांत ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो. देखून आमी तुका दिन वाजता आनी देवदूतां बराबर तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं सदां
आणि संसार भरला तुझ्या वै बाबा. ओ सखी तुकाचे, ओ सखी तुकाचे सर्वेश्वराचे नावे येता ताकाचे जय. ओ सखी तुकाचे, ओ सखी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटोया. सम्या जिसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता. तुझ्या येण्याक सम्याचे सुख आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीप्रेम उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडबणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वरा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती, भगेवन जुजे तिचो पोती, भगेवंत धर्मदुतां, भगेवन जूत देव आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणपणान दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे
बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण जे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेसू म्हज्या. सोम्या जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेसू म्हज्या. समारियाचे ते पकी स्त्रियेक दाखयलें तें जिवे उदक. तुजे तांदू माळता जरूदकाची तांडेल्या आमची तान बागोमची. ये जेजू काळजान म्हज्या भुगतां भुगतान तुज्या. ये जेजू काळजान म्हज्या तान बागय भुगतान तुज्या. प्रार्थुया. सरस्वरा जिविताच्या बापा जेजून आमकां बसयलां तें ससनाच्या जिविताचें उदाक ह्या संस्कारान तूं आमकां सदां दिताय. तर पवित्र स्नानांत आमचे भितर फुटलेली तुज्या दैवीक जिविताची जर ह्या बलिदानांत परतून परतून वांटो घेतले वरवीं आमकां ससनाचें जिवीत दीत वावो हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भुरग्यांच्या वर्साचे मागणे सांगत आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां हो देय घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण करूंक आमकां फोव केले खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या मोगाळ स्वानी कुरपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरें तुका मानवाली जावं आपल्या आवय बापाय विदेय जावंक मान दिव आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक कुरपा लाभय. प्रायतेगीत वारताना शेगुणांनी फुलो पवित्र आत्मेच्या ध्यानांनी आनी फळांनी तांकां भर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुडसुडीत कर. शिकपान बुदवण कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांबाळनाशें तांकां सांबाळून धर. सरको बेसवेंसून काडो आनी धैर्यान मुखार सरोंक तांकां कुरपा दी. बापा अरियेका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजत पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी. बापा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाट दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवे तूं राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजूत देवाक मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी दर्द जावन आसल्या बगेवन जुतात देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडूनदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची सुवार्ता तुवें पयसल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षीच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचण आनी संपूर्ण निराशेच्या परिस्थितींत आशिल्ल्यांचो तूं खेरीत शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर भरोसून ही म्हजी गरज हाडून हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां. आमची सर ते सावा गरजो आमी सांजूत तादेव मरिपात देवाक भेटोवन दिवया. प्रत्येक जावन गल्फ राष्ट्रां आमच्या देवा मरिफात देवाक आमी अर्पून दिता आसतना थंयसर शांत समाधान राज करून दी म्हणून आमी मागया. अमेरिकाच्यांक इज्रायलाच्यांक इराणेच्यांक तांची बरी आलोचन तांचे तें उपजो आनी एकामेकाक चूक समजून जियोवच्या बदल्याक एकामेकाक समजोवन काणी घेवन झूज रावोवच्या खातीर ती काम करून दी म्हणून प्रत्येक तरान मागया. म्हज्या मोतीर काळो काडन म्हजो वावर्त दंडळांक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या पस्तलेक पदवेन पयस जावंडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा संटल्यांक भरोसो दिवचें खेरीत देणें तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मोयपासी नांवा तेकी तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हड पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया दयाळ सोम्या बोर तांच्या बुजोंदरा तुजी मीत मेहनतली दयाळ आमी मागता. पिडे शिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका चूक समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. तशेंच मिडले इश्टांतलें तें झुजू तुज्या व्हडा आशिर्वादान तें राखण व्हर आनी तांकां बरी बूद दिवन तांणी समजून येन तें झूज रावोशें तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता तूं राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवं दीत. जो जियेतान राज करताय सस्नच्या सस्ना. आमेन. सरस्वर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजवाक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगता आसा. तो तुमचे सवय रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटोरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचें तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमच्या संगता सदां आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार
जेसून आमचे पासत आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रम मोगमोजो केला, ताच्या मलिक रक्तान दिला बक्षाने, ताच्या जिणे मरणान सगळीचे जिणे, कसो उपकार तुजो हांवें बावडसो, मोकेलोय मोमोसो मोसो पापयासो, मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृपाचे कृपेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.